आमचे ऐकूंक आशेता सोम्या तुका घेवंक हांव लालयता वेदी सरशी येव तुझ्या जेवणाक भाग घेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नमा सोम्या नमा तुका जेवणा तुझ्या धडकन म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसूं जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जायते फावटी आमी अस्कत जाता आनी पिडेन पडटा आनी तवळ आमी धाकटेरास अशी वचून वखद हाडटा आनी हें आमचें लौकीक जिवीत तर आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी अस्कत जातना आमी कोणाच अशी वेता आनी हाका जाप आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा जेजू सरकार चडून वचा पयलें आपल्या आपोस्तलांक वाट दाखोवंक पवित्र आत्म्याक बसयता आनी पवित्र आत्म्यान बरयल्ले हे शीस जेजूची बरी खबर ते स गांवाक ते परगट करतात आनी अशें आमच्या कश्टांच्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां सांडून घालिना बागार तो आमचे सवय आसा म्हणलें जेजू आज आमकां शिकयता तर मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आसचे असो कश्ट आनवारा निरासपण आमी देवाक समर्पिया आनी पवित्र आत्म्याचें बोळ ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया मोगाळ भाव भयणो ह्या पवित्र तीर्थ फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमचे पातकां आमी वळखून घेवया काळजांत हांव दूख धरतल्या बोक्सने दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकलुतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलुतकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकलुतकर सर्पदा देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया काकुळदारा देवा आमी भोव सक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे सत्कायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सांपावलान रोमागारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो भावार्थाचेर होंदून आसली ही पासवणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली अशें अब्रामाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्रा काळजी येतल्यांक मात्र न्हय बागार अब्रामा बरी भावार्थ आसल्यांक हेरांकी आदायाक पडशी ती बसवणी केल्या कित्याक अब्रामस आमा समेस्तांचो बापूय अशें पवित्र पुस्तकींच बरयल्लें आसा हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बापूय नेमला वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नातिल्ल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडिल्ल्या देवाक ताणें सतमानलो देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय आपल्या बरवश्याक कसलोच आदार नातिल्ल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानली देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगाचो तो बापूय जावंक पावलो देवाचें उतर हें सर्वेस्पराक सदांकल आपल्या काराराचो उगडास आसा सर्वेस्पराक सदांकल आपल्या काराराचो उगडास आसा
ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणें वेंचून काडिल्ल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो, सर्वेस्पर म्हणटास तोच आमचो देव, ताची विधी नियमां आख्या संवसारार चलतात. सर्वेस्परार सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्यो बसवणेचो 1000 तकल्यां पर्यंत, ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमा सवें केल्लो करार इजाकाक सापूत घालून दिल्ली भास तीस ती. सर्वेस्परार सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. Alleluia गाऊया सोम्या खर्सिया ताच्या पवित्र नावाक उगडी घुसाया. Alleluia गाऊया सोम्या खर्सिया ताच्या पवित्र नावाक उगडी घुसाया. स्वताचो तो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी, आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्यात. Alleluia गाऊया सोम्या खर्सिया ताच्या पवित्र नावाक उगडी घुसाया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पासारता, ताका मनशा पोती देवाच्या दुतां हुजीर आपणाचो म्हणून पासारतलो. पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता, ताका देवाच्या दुतां हुजीर नाकारतले. मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसाणे मेळात, पूण पवित्रात्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसाणे मेळचे ना. तुमकां व्हरून सिनेगोगाच्या नित्यकर्ता आनी अधिकाऱ्यां हुजीर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, देव काकोळतीचो सागोर आपणाच्या भुरग्यांनी केल्लीं पातकां तो सर्व माफी करता, बक्षिता. कित्याक तांणी बरें जिवीत जियेल्लें ताका जाय. आपणाचें पाताक वळखून आपणा थंय फाटी येवचें आनी ससनाक जियोवचें ताका जाय. देखून देव जावन आसा काकोळतीचो सागोर म्हूण आमी भावार्थां सत म्हणटा. तेच देखून ताणें आपणाच्या पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडून दिलो, आमकां पातकां तावन सुटका दिवंक, अंधकार काळोखा तावन आमकां उजवाडाक आपोवन हाडूंक ताणें आपणाच्या एकल्या सुपुताक ह्या संवसाराक धाडून दिलो. आनी पूत जाल्यार आपणाच्या बापाचें मुखामोळ जावन ह्या संवसारांत तो जियेलो. आपणाचो बापूय कितलो काकोळतीचो सागोर घे म्हूण ताणें आपणाच्या जिवितांत पातक्यांक बोगसूंच्या मरिफात तांच्या सांगाता आसोवन तांकां धैर्य दिवन तांकां तांच्या पातकां तावन सुटका दिवच्या मरिफात बापाचें काकोळतीचें मुखामोळ ताणें दाखोवन दिलें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, असो काकोळतीचो सागोर जावन सो जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां एका पातका विशयान तो सांगता. आनी हें पाताक केन्नाच बोगसूंचें ना म्हूण हो काकोळतीचो सागोर सांगता. असो अर्थ कितें? वय जेजू म्हणटा, कोण पवित्र आत्म्या विरोध पाताक करता तें पाताक केन्नाच बोगसाचें ना. अशें म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्मा म्हळ्यार त्रिंदाचो तिसरो जण, देवाचो स्वास,
आमकां सुमेस्तांक आमच्या बावतिस्मद्वारे पवित्रात्म्याचें देणें फावो जालां आनी अशें अंतर ह्या पवित्रात्म्याचें देणें आमकां मेळून आसा. जर एक मनीस पवित्रात्म्याच्या विरोध पाताक करता जाल्यार तो कसलें पाताक करता. जर एक व्यक्ती पवित्र आत्म्या विरोध पाताक करता तो देवाच्या विरोधूच पाताक करता. आमी समेस्त अस्कत मनशां आमचे थंय सूख करता, पातकांत आमी पडटा, पूण जर एक व्यक्ती आपणे पाताक केल्यार आपूण पातकी न्हय म्हणटा आनी अशें आपणाचें पाताक वळखून ताचें बक्षणें मागनासतना जियेता, खंडीत जावन तो पवित्र आत्म्याच्या विरोध पाताक करता. कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या अंतस्करणांत देवाचो ताळो जावन आसा आनी हो ताळो आमच्या पातकाची आमकां उडास हाडटा. आमी सूख केल्या म्हणून आमकां समजयता. जर तर ह्या ताळ्याची गोमटी आमी चिड्डीता आनी ह्या ताळ्याक आमी खाण दिना तेन्ना आमी देवाच्या विरोध वेता. आमच्या पाताक आमी वळखनासतना देवाची काकूळट स्विकार करनासतना अशें नवें जिवीत आमी जियोंक आशा दाखयनासतना जियेता आनी हेंच जावंक पावता वर्तें पाताक देवा विरोध आमी आदारचें, पवित्र आत्म्या विरोध आमी आदारचें. देखून जेजू म्हणटा जर एक व्यक्ती आपणें पाताक स्विकार करनासतना बक्षण मागनासतना जियेता आनी हेरांक बोगसूंक तो तयार ना, तसलो व्यक्ती पवित्र आत्म्याच्या विरोध पाताक करता. तर मगाच्या भावना आनी भयणो, पयल्या सुवातेच्या दिसा आमी ह्या वांजेलाचेर नियाळ करता आसतना पयल्या सुवातेर आमी अस्कत मनशां म्हणलें वळखून घेवया. जण एकलो हांगासर आसले आमी सुमेस्तां पाताक करता म्हणलें आमी स्विकार करया. पूण पाताक केल्ल्या आमकां आमचो मोगाळ बापूय काकुळचो सागो जावन असो देव आमकां नास जावंक सोडिना. ताच्या पुता मरिफात आमकां तो बक्षाने फावो करता. बक्षाने फावो करता जेन्ना केन्ना आमी खालतेपणान आमचे पाताक वळखून पाताक रडोवन आमी त्या बक्षानाच्या काकुळच्या सागोरांत आमी येता तेन्ना मात्र आमच्या पाताक बक्षाता. देखून आमी पातकी म्हणलें वळखून घेवन आमची पातकां आमी रडया आनी अशेंच कशें आमी अस्कत की हेरांय तशेंच अस्कत म्हणलें समजून तांची पातकाय आमच्या विरोध तांणी कितें केलां जाल्यार तांकां आमी बक्षया आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमचें जिवीत आमी मानून हाडया आनी जियेवया. खंडीत जावन आमी पवित्र आत्म्याच्या विरोध पाताक करचें ना. बगार देव आमचो काकुळीचो सागोर म्हणलें ओपून घेवन सदांच त्या देवाचें जिवीत आमी जियोंक शकतल्या. तर असलें जिवीत जियोंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. उगासबार केल्या तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयतावास जीवन आमचें उंड्या वायना सवें.
म्हज्या मोगाळ बाबीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवोवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या पवित्र देवाक सर्वस्पराक मानके. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सुवे आसूं. तुमचे सगळे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वस्पराक निवारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवादीन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखाणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशांतय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लन्मीक साकरणीचेर काकोळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखाणता सरगार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उमसर्गीत राजचे सर्वस्पराचे नावी येता ताकाचे. उमसर्गीत राजचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचार ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसलें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so gut purgatoria. तुझ्या क्रूचा आणि पुनर्जीवन पोनावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दे करुणीय जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं तुमचे सगळे आसूं. माया मोगसो गोड जावन एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे नाम समेस्तांचे पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाका पेल्ल्यान ती सुभागी. तुजे भितरचे पाप म्हाका फोवना पूण जेवणान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Mozo सर्वस्पोरा वाकंता मोचा तारो गातै उल्लास्ता. Mozo सर्वस्पोरा वाकंता मोचा तारो गातै उल्लास्ता. सर्वस्पोराची वरवीं गायता मोजो सोम्याक वंदिता.
आपले चरण दासीचेर ताणे दया दिश्ट घाली देखून म्हाका सर्जनांगां सदैव म्हणटली आत्मो मोसो सर्वेस पोरा वाकणटा मोशा तारू काते उल्हासता आत्मो मोसो सर्वेस पोरा वाकणटा मोशा तारू काते उल्हासता शक्तिवंताची विचित कामा काकुलताची संततेक सदा दुबळ्यांक बऱ्या वस्तूंनी ताणे दादोशी केला क्रिस्तान रित्या हातांनी ताणे पाटी धाडला आत्मो मोसो सर्वेस पोरा वागंता मोशा तारू काते उल्हासता आत्मो मोसो सर्वेस पोरा वागंता मोशा तारू काते उल्हासता सोमी आपले वडबळ दाखयता गर्वे मनशा तो दुश्पाटयता उंचासानार असलेल्यांक पोतरेर तामसक लागलता किरकोळ लस्कत कालत्यांक सोमी उंच उबारता आत्मो मोसो सर्वेस पोराक वाकणता मोशा तारू काते उल्हासता आत्मो मोसो सर्वेस पोराक वाकणता मोशा तारू काते उल्हासता प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वैसो उगदास काढू या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आमकां मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोय आसूं आनी सर्पविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उडकार. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. हे भगिवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणता. आपणाक चरण म्हूण लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन दिसली. जेजून तुज्या पुतान संवसार करतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मटकशांनी तुका तांची आवय आनी शरावणी म्हूण मानून घेतली. गरजा करता वेळार तांणी तिका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवी माये कोण ना तुझे बरी बळे माये कथातले अहंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पावमका गादिल्ल्या सुकरा म्हूण पराकले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो विस्वास म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तेर बरोबर तुजे जशें आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरेफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ए बोदयाळी अहंकारी मोरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदलो कोण कोणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन कोणें सायकूंक ना. हे पातीरेन दैकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अहंकारींचे अहंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी खंतीश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. मान मरे कृपेन बरले सुम तुजे संगता श्री आम ते तूं सदैव आनी सदैव फौजगुसचे जेसू भगेन तुमरी दोष में हम उपयां खातीर विनती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
Carmelaच्या सुंदर राणीये आमच्यासोबत विनंती कर नमान मरिये कृपेंबर लेसून तुझे संगत आश्रयाम ते तू सदैव मन सदैव फौज गुसिचे जेसु विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन Carmelaच्या सुंदर राणीये आमच्यासोबत विनंती कर नमान मरिये कृपेंबर लेसून तुझे संगत आश्रयाम ते तू सदैव मन सदैव फौज गुसिचे जेसु विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन Carmelaच्या सुंदर राणीये आमच्यासोबत विनंती कर अर्गम प्रार्थन ये भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमच्या वय तू जाऊन असता तू आमच्या खातीर मागून दडल्या सर्व उपकारांक अर्गम दिता वडापातीने तुझी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टांवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्यान देखून आनी आमच्या सगळ्यांनी तूं आमकां एका वयकशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनू आसता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीचे प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावूं सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जगबळकाच्या कृपे वरवीं आमेन Carmel dongra sopce saibini asam somang duka magni amchi gen morge sarga sonde ashirvada जिन्हे पर्वत चढताना आपटून दापटून पडताना ये आमच्या आदारा कंबे जाराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजूक दयेन सांगे कुदा कुशीताची करून दियादा कार्मेल दोंगरार सोबचे सायबीनी आसम सोमांग तुका मागणी आमची घेवन मर्गे सर्गाक सोंदी आशीर्वादा मोकाळ पुत्रा सोहे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां Bagaimana sesuatu yang kamu jual, sesuatu yang bapak cita